not only flesh and blood. Eucharistic miracles happen in different ways. Hosts suspended in air or saved from fire, and natural disasters avoided by exposing the Blessed Sacrament. One of the most famous Eucharistic miracles happened in Assisi, Italy. In 1240, St. Clare sent invaders to flight after they invaded the convent by showing them the Blessed Sacrament. Processions with the Blessed Sacrament have stopped overflowing rivers, saving entire villages. Even more surprising is the Eucharistic miracle of Tumaco, Colombia. On January 31st, 1906, a tidal wave threatening to wipe out the coastal city suddenly stopped when the priest raised the Blessed Sacrament. In 1433, the city of Avignon, France, was flooded by the Rhone. In the chapel of the Great Penitence where the Blessed Sacrament was exposed, the waters parted, leaving the altar and monstrance totally dry. No playing with fire. In Pessac, France, on Holy Thursday, 1643, a fire broke out in a church. A chalice that held the Eucharist melted completely, but the Eucharist remained intact. In Dronera, Italy, in 1631, a vast fire was only extinguished in the face of the Eucharistic procession. In 1902 in Martinique, Mount Pelée erupted suddenly. Villagers of Morne Rouge on the volcano's slopes were spared. That day, the Sacred Heart of Jesus appeared in the host during Eucharistic adoration. Since 1656, the Italian city of Cava dei Tirreni has celebrated its liberation from a plague after the city was blessed with the Blessed Sacrament. In 1461, in La Rochelle, France, a mute, paralyzed young boy was instantly healed after receiving communion during Easter Mass. There are countless instances of stolen consecrated hosts being recovered perfectly intact. Often, their rediscovery was accompanied with shining phenomena. In 1345, a pyx with consecrated hosts was thrown into a marsh near Krakow, Poland. An intense light burst through the mud until the hosts were recovered intact. Animals have even been the protagonists of lost hosts being found and adored. One famous story recounts, a starving mule knelt before a consecrated host presented by St. Anthony of Padua. Some miracles involve consecrated hosts floating in air. Others include apparitions of Jesus on the host. In Puerto Aytén, in Peru, in 1649, the child Jesus and 3 white hearts, symbolic of the Trinity, appeared for 15 minutes on a host exposed for adoration. In 1392, in Moncada, Spain, the baby Jesus appeared on a consecrated host to dispel a priest's doubts about the validity of his ordination. There are many Eucharistic miracles that we don't know about, and they continue to happen, all with just one goal: to confirm our faith in the real presence of the body and blood of the Lord in the Eucharist. Not only flesh.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सत मानता देवा, सोर पदवेदार बापा, सरकार आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं करपी संभवलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोंच पिलाता काळ ताणें कश्ट सोंसले, ताका कुर्सा चडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या अस्व्याक बसला, थंय तां जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुंजपी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सोबेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे बोगसुणे, कुडीचे जिवनपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षिता, तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां तांण्या पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सांत आंतोन ओत्सोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओत्सोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओत्सोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आनी सदां सदां काळ आमेन. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तान्नेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सांत आंतोन ओत्सोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू, सांत आंतोन ओत्सोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू, सांत आंतोन ओत्सोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू, सांत आंतोन ओत्सोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू, सांत आंतोन ओत्सोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू, सांत आंतोन ओत्सोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू, सांत आंतोन ओत्सोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू, सांत आंतोन ओत्सोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू, सांत आंतोन ओत्सोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू, सांत आंतोन ओत्सोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू, महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदी आतां आनी सदां सदां काळ. आमेन. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता, तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां तान्ण्या पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सांत आंतोन ओत्सोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू, सांत आंतोन ओत्सोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू, सांत आंतोन ओत्सोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू, सांत आंतोन ओत्सोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू, सांत आंतोन ओत्सोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू, सांत आंतोन ओत्सोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू, सांत आंतोन ओत्सोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू, सांत आंतोन ओत्सोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू, सांत आंतोन ओत्सोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू, सांत आंतोन ओत्सोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आनी सदां सदां काळ. आमेन. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तान्नेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सांत आंतोन ओत्सोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू, सांत आंतोन ओत्सोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू, सांत आंतोन ओत्सोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू,
Santa Aton, Otsurianzo Milagrinzo, Kakut kor patkambogos minin Jesu. Santa Aton, Otsurianzo Milagrinzo, Kakut kor patkambogos minin Jesu. Santa Aton, Otsurianzo Milagrinzo, Kakut kor patkambogos minin Jesu. Santa Aton, Otsurianzo Milagrinzo, Kakut kor patkambogos minin Jesu. Santa Aton, Otsurianzo Milagrinzo, Kakut kor patkambogos minin Jesu. Santa Aton, Otsurianzo Milagrinzo, Kakut kor patkambogos minin Jesu. Santa Aton, Otsurianzo Milagrinzo, Kakut kor patkambogos minin Jesu. महिमा बाप्पा पुतक आणि पवित्र आत्म्या ससादी आता आणि सदा सदा काल आमेन. आमचे पप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षिताव तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां तान्या पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Sant Anton, otsurianzo milagrinso. काकूत कोर पथकां बोगोस मिनीन जेजू Sant Anton, otsurianzo milagrinso. काकूत कोर पथकां बोगोस मिनीन जेजू Sant Anton, otsurianzo milagrinso. काकूत कोर पथकां बोगोस मिनीन जेजू Sant Anton, otsurianzo milagrinso. काकूत कोर पथकां बोगोस मिनीन जेजू Sant Anton, otsurianzo milagrinso. काकूत कोर पथकां बोगोस मिनीन जेजू Sant Anton, otsurianzo milagrinso. काकूत कोर पथकां बोगोस मिनीन जेजू Sant Anton, otsurianzo milagrinso. काकूत कोर पथकां बोगोस मिनीन जेजू Sant Anton, otsurianzo milagrinso. काकूत कोर पथकां बोगोस मिनीन जेजू Sant Anton, otsurianzo milagrinso. काकूत कोर पथकां बोगोस मिनीन जेजू Sant Anton, otsurianzo milagrinso. काकूत कोर पथकां बोगोस मिनीन जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आनी सदां सदां काल आमेन. आमचे बाप्पा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो किरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तान्नेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Santa Aton, Otsurianzo Milagrinzo, काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन Jesu. Santa Aton, Otsurianzo Milagrinzo, काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन Jesu. Santa Aton, Otsurianzo Milagrinzo, काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन Jesu. Santa Aton, Otsurianzo Milagrinzo, काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन Jesu. Santa Aton, Otsurianzo Milagrinzo, काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन Jesu. Santa Aton, Otsurianzo Milagrinzo, काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन Jesu. Santa Aton, Otsurianzo Milagrinzo, काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन Jesu. Santa Aton, Otsurianzo Milagrinzo, काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन Jesu. Santa Aton, Otsurianzo Milagrinzo, काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन Jesu. Santa Aton, Otsurianzo Milagrinzo, काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन Jesu. Santa Aton, Otsurianzo Milagrinzo, काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन Jesu. महिमा बाप्पा पुतक आणि पवित्र आत्म्या जसा आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. मागणे नमान तुका सांत आंतोन, तूं वर्तुताय फूल निर्मळ्याचे आनी अनोद क्रिस्तावपणाचो. हांव तुका मानता जाणटीकायेच्या आनी देव मोगाच्या बोदया आनी कुशाल बरीच जाता इतल्या देण्यांनी देवान तुका बोल्ला म्हूण दिवन भोव कालतेपण काकलूत आनी मिलाग्री करचे देणे. व्हडा बरव्याशान आनी कालतेपणान हांव तुजे लागीं मागतां. विनोद कोर म्हूण ह्या किरकोळा पातक्या पासून जो एका आकांताच्या वेळार तुजे लागीं मागता. मागता त्या मोगापासून मिनीन जेजूच्या जो तुवें केलेलोय इतले पावटी तो तुज्या हातार केलता आसतना एकोणतीक सांपळल्यांचे आदारा तूं ओळखताय तितली म्हाका गरज ती ह्या देण्याची जे तुजे वरवीं मागता. आमेन.
In a recent message, Pope Francis said, "Let us pray so that all those who administer justice may do so with integrity, because the injustice pervaded in the world must not have the last word." Unfortunately, far too many people in the world are suffering injustice and the deprivation of their rights. In medieval times, justice was administered mainly by nobles and the great landlords. They did not limit themselves to depriving farmers of almost all their produce. They also wielded justice as they pleased. Quite obviously, this situation favored all sorts of abuses on a daily basis, but no one could rebel. If a farmer and his family were forced off their land, they were condemned to a life of starvation and misery. Here in Padua, during St. Anthony's times, the large and stately Palazzo della Ragione, or Palace of Justice, was the place where the court and the tax offices of the city were located. It was the main hall of the palace that those who had been summoned were to be tried. The penalties were very, very strict and almost always entailed public flogging, even for women. In 1231, Friar Anthony walked into the Palazzo della Ragione here in Padua to protest against all the usurers who had many poor people unable to pay their debts thrown into prison. The Great Council listened to him carefully, and his proposal to mitigate the harsh laws against insolvent debtors was eventually accepted. Of course, the condemned lost all their properties and were banished by the city, but they were spared jail and flogging. It was right here in Padua, more than in any other city of Italy, that Anthony showed his great sensitivity to what we today call human rights. In this regard, it is highly enlightening to read a famous passage from the first biography of the saint, written by an anonymous Franciscan friar a year after his death. He called back to brotherly peace those who disagreed with each other and gave freedom to those who were in prison. He required that whatever was taken in usury or through violence be handed back. It reached the point that many, having mortgaged houses and fields, placed the money at his feet and, with his counsel, gave back to those who had been defrauded whatever had been gained by extortion and bribery. Today, the appeal that St. Anthony launched is still resounding as loud and clear as ever, and that appeal is none other than that of the Gospel itself. It is a message of hope for a human community informed by solidarity, where everyone looks after everyone else and where everyone is ready and willing to share difficulties and sacrifices as well as benefits. Let us therefore turn to the Lord so that through the intercession of St. Anthony we may receive justice and peace. So we pray. God, you have given all the peoples of the earth common origin, and it is your will that they be gathered together as one family in yourself. Fill our hearts with the fire of your love and with the desire to ensure justice and peace for all. We ask this through Christ our Lord. Amen.
ugrasa kora I Jesuci atea manun Baguardiano furesora Mi spectum monitor coru Iad mixevo pitor sorta Iucatiu iagaion coru Mi sabrece acisaya Nan morpat cacituk toru सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां ह्या आयचे मिसाचे भेटेन ह्या आयचे मिसाची भेट सगळ्यांच्या तुमच्या इंतेसावान आमी भेटयता तुमची जण एकल्याची इंतेसावां देवा मुखार दवरची दुसरे इंतेसांव आमी भेटयता टोनी मिस्किता आनी ताची फामील देवाक दिनवासून ही मिसाची भेट भेटयता फ्रांसीस लोबो आनी ताची फामिली पासत बरी भलायकी पासत फेलिन फेर्नांडीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता ताकाय आमच्या मागण्यांत दवरुया खेरीत भाशेन जायते जाणांनी तुमचे मदल्या फोन करून सांगला आमी बरीं जाल्या देवाक आर्गां दी म्हजे पासत जायतीं जाणां जीं बरीं जाल्यान मागण्या वरवीं तांकां आदार मेळ्ळा तांच्या सगळ्यांच्या नांवान तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान ही दिनवासणेची भेट आमी भेटयता देवाक दिनवासूया सगळे बरेपणा पासत आमकां देवान हात लायला पेकवणी दिला हो भावार्थ आमचो घट धरुया उरलेलीं जीं आसात जीं इन्फेक्टेड जाल्लीं आसात हॉस्पिटलांनी आसात आजून पासून ट्रिटमेंट चालू आसा तांकांय सगळ्यांक बरीं कर म्हूण मागुया इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमची जण एकल्याची मागणी देवा मुखार दवरुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं मोगाळ बावा भयणींनो आयज आमी जेजूचे कुडी रोगताची दबाची परब समरता हे परबे समयार आमचो विशय हें म्हजें रगत समेस्त मनशां पासत वाडवतलें पापान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान आमचे खातीर सोडवणे पासत ओंपून दिलो आनी जेजू कुर्सार आपलो योद्न करून आमची सोडवण केली ताणें आपल्या रोगतान समेस्त मनशां पासत वाडयलें हें आमचे सोडवणेचो व्हडलो गूट नियाळून आनी ताजी देख घेवन आमी आमचे खातीर न्हय पूण समेस्तांच्या बरेपणा खातीर दिवंक देवाचो आदार आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानान आमकां सगळ्यांक मागुया बाबा भयणीनो आज आमी जेजूच्या कुडी रोगताची दबाची परब समरमतना आमी ही मिसाची समरमणी 2 दिसाक समरमता आज खेरीत भाशेन परतून एकदां पवित्र सभा आमकां उगडास करता आमी जे जेजूची कूड शेवता आमी जावन आसा जेजूची कूड आमी जेन्ना जेजूक ह्या रोगतान आमी शेवता तेन्ना उदीक आनी उदीक ताची गोवाय आमी जावं आनी ह्या संवसारांत उदीक आनी उदीक जेजूचे राज स्थापूंक आमी वावरूंक ह्या मिसांत आमकां करपा मागतना जायते फावटी आमी घडयेक ह्या मिसांत आमचें जिवीत बरे तरेन मांडून हाडूंक ना ह्या मिसाच्या फळादीक जिविता वरवीं आमचें जिवीत फळादीक करूंक आमी जायते फावटी चुकल्या ह्या वेळार आमच्या पातकांचें बोगसोणें मागुया देवान एकामेका लागीं बोगसोणें मागून सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सूर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध
ह्या पासत बागेवन सदांच्या वरमरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या जेजू क्रिस्ता आमच्या सुरवंडारा तुझ्या कोश्टा मोरणाच्या उगडासाक ओजा पांचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय. ह्या तुझ्या मासा रोगताच्या योजना जेवणाची तान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडोय. अशें तुजे सोडवणीचो फळ आमकां भरपूर मेळूं आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी अदीक अदीक बरो. ये तुझ्याच नांवान आमी तुजे लागीं मागतां. जेजूचो बापाचो वे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. मोइसेस आयलो आनी ताणें पोरचेक कळीत केल्यो सर्वेस्परान दिल्ल्यो सगल्यो आज्ञा आनी हुकूम. पोरचेन एका ताळ्यान म्हणलें, सर्वेस्परान फरमायलें तितलेंय आमी पाळटल्यांव.
मोइसेसान सगल्यो आज्ञा बरोवन दवरल्यो आनी दुसऱ्या दिसा सकाळीं फुडें इस्रायेलाच्या 12 कुळांच्या नांवां 12 फातोर घेवन दोंगराच्या पांयाशी ताणें एक वेदी बांदली. उपरांत ताणें थोड्या तारुण इस्रायलितांक सर्वेस्पराच्या मानाक होम आनी बोयलाचे शांतीचे योद्न करूंक लायले. अर्दे रोगोत घेतले मोइसेसान तोस्तांत घाले आनी उरलोले अर्दे वेदीचेर रोखयले. ताणें कोराराचें पुस्तक घेतलें आनी पोरचेन आयकुनचे खातीर तें वाचलें आनी ताणें म्हणलें, सर्वेस्परान फर्मायलें तें सगळें आमी पाळटल्यांव, ताचें आमी आयकतल्यांव. उपरांत मोइसेसान रोगोत घेतलें आनी पोरचेचेर ताचो शिवोर मारून म्हणलें, सर्वेस्परान तुमचे कोडे केल्ल्या कोराराचें हें रोगोत. हो कोरार सगल्यो ह्यो आज्ञा आटापता. देवाचें उतर हें आमचो जबाब गायनान जातलो. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबारतल्यांव. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबारतल्यांव. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबारतल्यांव. सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां, कसो म्हूण हांव ताका फारीक करतलो. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र उबारतलो. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबारतल्यांव. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्ताच्या मरण भोव मोलादीक. हांव तुजो चाकर सर्वेस्परा, तुजो चाकर हांव, तुजे चाकर न्हीचो पूत. म्हज्यो सांकळी तुवें तोडून उडयलाय. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबारतल्यांव. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराचे नदरे मुखार चलतलो. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबारतल्यांव. हेब्रोवांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, येवच्यो आसल्यो त्या बऱ्या वस्तूंचो महायाज्ञीक कसो क्रिस्त आयलो आनी अदीक व्हडल्या आनी अदीक सोंपून तोंबून तो भितर सरलो. हो तोंबू मनशांनी ताणलेलो न्हय, म्हणजे हे रचनेचो न्हय. बोकड्याचें वो पाटकुल्यांचें रगत घेवन न्हय, पूण आपलेंच रगत घेवन तो एकेच पावटी पवित्र स्नानान भितर सरलो आनी सासणाचें तारण आमकां जिखून घेतलें. बोकड्याचें आनी पाडकुल्यांचें रगत आनी लासलोले पाडयेचो गोबर बोश्टवलोल्यांचेर शितोडावन
तांकां ती कुडीची नितळकाय दितात आनी पवित्र कोत्तात जाल्यार क्रिस्ताचें रगत कितलें ओदीक गुणवोन जावचें ना. ताणें सासणाच्या आत्म्या वरवीं निश्कळंक बोली कशी आपणाकूच देवाक भेटयलो. म्हणटोच आमी जिव्या देवाची पुजा करूंक तें रगत आमचें ओतोसकोण मोडनादीक कर्तुबांतलें कितलें ओदीक शुद्ध करचें ना. ह्याच पासत तो नव्या कराराचो मोदेस्त. आदल्या कराराच्या काळार केल्ल्या अपराधांतली सुटका दिवंक जेजू मेलो. देवान आपयलोल्यांक बासायलोलें सासणीक दायज मेळचे खातीर तो नव्या कराराचो मोदेस्त जावन आयलो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. जेजू म्हणटा, हांव स्वर्गांत हांव देंवलोलो जिवो उंडो. जो कोण हो उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो. सोर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू. मार्क पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. फूग नासलोल्या उंड्याच्या पयल्या दिसा पास्कांचो मेंढरो मारून भेटयतात तेन्ना शिसांनी जेजूक म्हळें, तुजें पास्कांचें जेवण खंय वचून आमी तयार केल्लें तुका जाय? आनी आपल्या शिसांतल्या दोगांक धाडून ताणें तांकां सांगलें, शारांत वचात आनी उदकाचो कोडसो खांदार मारून वेता तो तुमकां एक मनीस मेळटलो. ताच्या फाटल्यान वचात आनी तो भितर सोदता त्या घराच्या दोनयांक म्हणात, म्हज्या शिसां बरोबर हांवें पास्कांचें जेवण करूंक म्हजो जेवणाचो वस्रो खंय आसा अशें गुरुजीन विचारलां. आनी तो तुमकां एक व्हड बरो मांडलोलो वस्रो दाखयतलो. थंय आमकां तयार करात. शीस भायर सरून शारांत वच जाल्यार जेजून सांगलोलें तशें तांकां मेळ्ळें आनी तांणी पास्क तयार केलें. आनी तांचें जेवण चलता आसतना जेजून उंडो हातान घेतलो, बापाक दिनवासून तो मोडलो आनी तो तांकां दिवन म्हळें, घेयात, ही म्हजी कूड. आनी पात्र घेवन आनी बापाक दिनवासून तें तांकां दिलें आनी सगळे तांतलें पियेले. आनी ताणें तांकां सांगलें, हें म्हजें रगत, कराराचें रगत, सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. आनी खरेंच तुमकां सांगता, देवाच्या राज्यांत हांव नवो सोरो पियेसोर ह्या फुडें दाकाच्या फळांचें हांव आनीक पिवचो ना. गीत म्हणल्या उपरांत जैतुनाच्या दोंगरार वचूंक ते भायर सरले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. मोगाळ बाबा भयणीनो, आज आमी जेजूच्या कुडी रोगताची दोबाचीक परब समोरमता. थोडोसो इतिहास हे परबेचो जाणा जाल्यार आमकां उदीक बरें. आमी दुसऱ्या 1000व्या शेंकड्यांत सेकंड मिलेनियमांत आमी भितर सरता तेन्ना 4 परबो पवित्र सभेन किरीत भाशेन धर्मशास्त्र्यांनी चिंतून आनी पवित्र सभा एक जात्रेकार पवित्र सभा म्हूण आमी जाणा जावन 4 परबो आमकां ह्या काळांत भितर सरल्यो.
खंयच्यो त्यो परबो पयले सुवातेर पयली परब आमी समोरमता जेन्ना पास्क जेजू स्वर्गार गेल्या उपरांत स्वर्ग प्रवेश जाल्या उपरांत पयली परब आमी समोरता भोव पवित्रित्वेची परब. दुसरी परब आमी समोरमता ती जावन आसा जेजूच्या कुडी रोगताची दबाजीक परब. तिसरी परब आमी समोरमता ती जावन आसा जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची परब. आनी चवथी परब आमी समोरमता जेजू स्वर्ग सोगटांचो राजा क्रायस्ट द किंग ही परब आमी समोरमता. ह्यो चारूय परबो बाबा भयणीनो किरीत भाशेन ह्या दुसऱ्या मिलेनियमान भितर चल्यो पवित्र सभेन आनी आमी त्यो किरीत भाशेन दबाज्यान समोरमता. आयची परब किरीत भाशेन बाबा भयणीनो पयले सुवातेर ही परबेक दोन प्रांतांत सुरू जाली. पूण ही दोन प्रांतांत किरीत भाशेन पाप साहेब आमचो क्लेमेंट चवथो आनी आख्या पवित्र सभेक ही परब सुरू केली. आनी ही परबेक किरीत भाशेन उदीक दोबाजो दिलो जावन आसा पाप साहेब क्लेमेंट पांचवो आनी पाप साहेब जॉन द 22nd. आनी हे पोरचे किरीत भाशेन दोबाजो दिलो आनी परब आख्खे पवित्र सभेन व्हड्या दोबाच्यान समोरमची अशें तांणी म्हणलें. म्हणटच हे परबेचें नांव जावन आसलेलें कॉर्पोरिस क्रिस्ती वा आमी म्हणटा कॉर्पुस क्रिस्ती. परब जावन आसल्या जेजूच्या भोव पवित्र कुडीची परब. पूण जेन्ना पाप साहेब 18व्या शेंकड्यांत आयलो, पाप साहेब पायस नवो हो 18व्या शेंकड्यांत 1849 आनी हे परबेक आनीक एक वस्त बाबा भयणीनो थंय जोडी मोडी न्हय पूण ते परबेक ताणें आटापली. ती जावन आसा जेजूच्या भोव पवित्र रोगताची परब आमी थंय घालची म्हूण ताणें निर्णय घेतलो. आनी ते मेरेन तान हे परबेचें नांव जालें जेजूच्या कुडी रोगताची दोबाचीक परब. कित्याक पाप साहेबाचें म्हणणें आसलें न्हूच जेजू खुर्सार मरून बापाक आपले कुडी वरवीं बोली कसो आमकां ताणें समर्पिलो वो बापाक ताणें आपणाक बोली कसो दिलो, पूण आपल्या रोगता वरवीं किरीत भाशेन ताणें आमकां पवित्र सभेक एक नवो जीव दिलो आनी बापान आपलें रोगत व्हारून कोरार कसो ताणें स्थापून आमचो कोरार बापा कडेन परतून एकदां ताणें केलो. हाका लागून बाबा भयणीनो ही परब आमी किरीत भाशेन जेजूच्या कुडी रोगताची दोबाचीक परब म्हूण आतां समोरमता. बाबा भयणीनो जरी तर आमी परबेक किरीत भाशेन निमाण्या ब्रेस्तारा दिसा नियाळटा, आज किरीत भाशेन हे परबेक आमी उदीक म्हत्व दिवन ही परब आमी नियाळूंक आमकां पवित्र सभा उलो मारता. ही परब आमी समोरमतना किरीत भाशेन उदीक आनी उदीक जेजून आपल्या रोगता वरवीं आमचे सवें कोरार स्थापलो आनी बापाक आमकां परतून देवाची भुरगीं करून घेतली हो इतिहास विसर ना जावंक. आनी जेजूचें उमळीक रोगत जें ताणें खुर्सार आमचे खातीर वारोयलें तातूंत बापा सवें आमकां कोरार स्थापून दवरलो म्हूण पवित्र सभा आमकां परतून एकदां उगडास करता. आनी हाका लागून बाबा भयणीनो दोर दिसाक जेन्ना आमी पवित्र मिसाची भेट समोरमता जेजून आमकां किरीत भाशेन आज्ञा दिल्या आनी हे आज आमी किरीत भाशेन ह्या मिसाच्या बलिदानान समोरमतल्या. घेयात ही म्हजी कूड, घेयात आनी पियात हे म्हजें रोगत. ही आज्ञा जेजून आमकां दिल्या ती सासणांक तोखता तसली आज्ञा. आमी ह्या संवसारांत आसोसर आनी संवसारांत पवित्र सभा जी आसोर ही जेजूची आज्ञा बाबा भयणीनो पवित्र सभा पाळटली म्हूण ताका किरीत भाशेन भास दिता. आयची शुभ वर्तमानां बाबा भयण देवाचें उतर आमी पळयता जाल्यार तिनूय आमकां वाचपा किरीत भाशेन कोराराची खबर आमकां सांगतात. बाबा भयणीनो कोरार म्हणल्यार कितें? एक देवा सोबे गोठ तुटो नासलेलो संबंद जावन आसा कोरार. हाचो अर्थ म्हणल्यार देवा सोबे आमचो कोरार आमी जेन्ना स्थापता तेन्ना तो केदीच तुटो ना. आमचो संबंद देवा सोबे सासणाक तोखता हाका आमी कोरार म्हणटा. म्हणटकूच इस्रायल पोरसा देवा सोबे हो कोरार कशे तरेन स्थापताली. आदी बाबा भयणीनो किरीत भाशेन आमी पळयता इस्रायल पोरसा मनजातीचें रोगत किरीत भाशेन वेदीचेर आनी मनशांचेर ते शिवरायताली आनी देवाक हे किरीत भाशेन हो कोरार स्थापूंक ती किरीत भाशेन उलो मारताली आनी देव हो तांचो कोरार मानून घेतालो. पूण इस्रायल पोरसा बाबा भयणीनो जायते फावटी हो कोरार मोडटाली. परतून परतून बाबा भयणीनो देवा सोशी
ती पयस पयस वेताली. हाका लागून देव मोसेसा वरवीं परतून एकदां आपल्या ह्या कराराक भास दिता आनी मोसेसा वरवीं परतून एकदां स्मुर्ती प्रमाणे हो करार आपले पोरचे कोरे सासनाक तो स्थापता आनी पोरजा देवाक भास दिता. आनी ह्या उतरांनी किरीत भाशेन पोरजा म्हणटा, सर्वेस्परान तुमचे कडेन केल्ल्या कराराचें हें रगत. आनी मोसेस जेन्ना पोरजेक म्हणटा तेन्ना पोरजा अशें म्हणटा, सर्वेस्परान फॉर्मायलां तें सगलें आमी पाळटले. अशें म्हणून पोरजा किरीत भाशेन हो करार देवा सभेन स्थापता. आयच्या दुसऱ्या वाचपान किरीत भाशेन हेब्रावांक बरयलेले चिठींतल्यान आमकां मेळटा, क्रिस्ताचें रगत आमचें अंतस्कर नितळ करतलें. वय बाबा भयणीनो, आदी बाबा भयणीनो, किरीत भाशेन इस्रायल पोरजा मोनजातीच्या रक्ता वरवीं देवा सभेन करार करता. पूण नव्या करारान जेजू आपलें रगत वाडून पोरजे खातीर किरीत भाशेन देवा सभेन आपल्या रक्ता वरवीं हो करार सासनाक तोखपाचो करार स्थापून दवरता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां किरीत भाशेन कांय बरी आज्ञा दिता. कसली आज्ञा आमकां दिता? जेजू जेन्ना आपूण आपल्या निमाणें आपलें जेवण करता तेन्ना आपल्या शिसां बरोबर तो बसता आनी किरीत भाशेन तो उंडो घेता आनी म्हणटा, घेयात ही म्हजी कूड, घेयात हे म्हजें रगत. आनी कांय बरी उतरां जेजू तातूंत म्हणटा, सोमेस्त मनशां पासत ते बारोतले. हें म्हज्या उगडासाक तुमी करात. म्हणजे जे कितें जेजू कुर्सार मरून वेतलो आनी कुर्सार आपली कूड बोली कशी बापाक तो समर्पितलो आनी कुर्सार आपलें रगत वारून करार स्थापतलो, तो आदी फुडेंच बाबा भयणीनो निमाणें जेवणान जेजू स्थापून दवरता. आनी आमी सदां काल हें करचें म्हणून उगडासाक जेजू आमकां अमोर कशें हें दवरून वेता. बाबा भयणीनो, ही परब आज आमी समोरुमता. आमकां हे परबे वरवीं कितें मेळटा जाय? काय बरें आमी गायन गायता बाबा भयणीनो. दिसपोटी आमी मिसाक केन्ना केन्ना तें गायन गायता. दिसता उंडो धवो, दिसता आमकां तें तांबडे रगत. बाबा भयणीनो, आमी तांबडो सोरो अशें म्हणटा. आमी शेवता जेजूची कूड आनी ताचें रगत. बाबा भयणीनो, बाबार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू, अशें ह्या उतरांनी आमी हें गायन घालता. बाबार्थ आमकां आसूंक गरज बाबा भयणीनो, कित्याक जें कितें आमी ह्या उंड्या आनी सोऱ्या वरवीं शेवता बाबा भयणीनो, तें जावन आसा जेजूची कूड आनी रगत. पवित्र उतरां वरवीं ही बाबा भयणीनो उंडो आनी सोरो बदलून आमकां जेजूची कूड आनी रगत आमकां मेळटा. म्हणटकूच आमी शेवता तें जावन आसा जेजूची कूड आनी रगत. जेजू स्वता आपूण ह्या वेळार हाजीर जाता हे वेदीचेर आनी आमकां आपल्या कुडी रगतान आमकां तो धादोस करता. न्हूच बाबा भाग्योंत आंब्रोस म्हणटा, जी कोण जेजूची कूड शेवतात ती जातात जेजूची कूड. म्हणटकूच आमी जेन्ना जेजूक शेवता तेन्ना आमी स्वता जेजूचे कूड जाता बाबा भयण. म्हणटूच आयचे परबेक कसलें म्हत्व आसा? पयले सुवातेर एक वस्त आमी करता ती जावन आसा आमचो बाबार्थ न्हवसरूंक आमकां पवित्र सभा उलो मारता. दोन दिसाक ह्या मिसाचे भेटेन जेन्ना आमी वांटो घेता तेन्ना बाबार्थाच्या ह्या आमच्या जिवितान अदीक आनी अदीक आमचो बाबार्थ खोलावंक पवित्र सभा म्हणटा जेजू आमचे हे मिसाचे समारंभेन वेदी तो हाजीर जाता. ह्या उंड्या रुपान आमच्या काळजान तो येता आनी आपली कूड आमकां दिवन आपलेच गुडात कुडीचे आमकां तो वांटेली करता. तर बाबा भयणीनो, ह्या जेजूच्या जिवितांत आमी दर दिसाक वांटो घेवंक अदीक स्फूर्तीन आमी वावरूंक गरज. दुसरे सुवातेर जेजू किरीत भाशेन जेन्ना आमकां आमचे सभेन आपली कूड दिता तेन्ना आपले कुडी मासा रगतान आमचे सभेक करार तो स्थापता. हो करार बाबा भयणीनो आमी मोडूंक गरज ना, पूण आमी सदां काल हो करार आमच्या जिविताच्या चाली वरवीं सांबाळूंक गरज. आमी दर दिसाक जें कितें करता हो करार आमच्या जिवितांत अदीक आनी अदीक आमचे जिवितांत बरे तरेन तोखता तसलो करार आमी करूंक गरज. म्हणटच ज्यो कितें आमच्यो कुरण्यो आमी करता, जे कितें ह्या संवसारांत आमच्यो चाली आसात, जे कितें आमी ह्या संवसारांत जियेता
ते जेजूच्या संबंधांत आमी जियेता म्हूण आमकां पवित्र सभा उगडास करता. तिसरे सुवातेर बाबा भयणीनो, आमी ह्या संवसारांत जियेता आसतना किरीत भाशेन जेजूची कूड आमी शेवता म्हणटा तेन्ना आमी जेजूची एक कूड जाता बाबा भयणीनो. जरी तर आमी जेजूची कूड जाता जाल्यार हेरूय आमची बाबा भयणां ही जेजूची कूड शेवता. म्हणटच आमचो संबंद न्हयच आमचे सवे पूण दुसऱ्या सवे आमचो संबंद वाडोवंक आमकां पवित्र सभा उलो मारता. म्हणटकूच जेजूची कूड आमी शेवता तेन्ना एक गुडाट कूड कशी पवित्र सभा आमी ह्या संवसारांत जियेता. म्हणटच आमचेच कुडीक मान आमी दिवचो न्हय पूण दुसऱ्यांकूय मान आनी दुसऱ्यांकूय फावो तो आमी रेस्पेक्ट दिवंक गरज. आमी ह्या संवसारांत जियेतना बाबा भयणो एक बुडात कूड कशी जियेता आसतना आमी एकामेकाक भावपणान जिवंक, एकामेका सवे आदाराची जावं, एकामेका सवे उस्क्याची जावं, एकामेका सवे आमी आमचे बरें मन दाखोवंक आमकां पवित्र सभा उलो मारता. तर आज बाबा भयणीनो जेजूच्या कुडी रोगताची परब आमी समोरमता. जेजून आमकां किरीत भाशेन उगडास केला. घेयात ही म्हजी कूड, घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड, घेयात आनी पियात हे म्हजें रोगोत, तुमच्या सोमेस्तां पासत तें वारोतें. जेजून बाबा भयणीनो आमच्या सोमेस्तां पासत खुर्सार आपली कूड बोली कशी बापाक दिली आनी हें रोगोत वारोयलें तेन्ना आमकां सगल्यांक बाबा भयणीनो बापाची भुरगीं ताणें केली. परतून एकदां आमकां पवित्र सभा उगडास करता. आज हे परबे वरवीं आमी जेजूची गुडाट कूड जाल्यार आमचो संबंद देवा सभेन नवसरुया. अदीक आनी अदीक आमचो करार गोट करुया आनी अदीक अदीक आमची बाबा भयणां जी ह्या संवसारांत येतात तांचे सभे आमचो संबंद गोट करूंक आमी वावरी. अशें आमी करतना जेजूच्या अमोळीक रोगतान आमी धुवन वेतले तेन्ना आमी किरीत भाशेन ह्या संवसारांत ताचें राज विस्तारूंक उदीक पावतले आनी जेजूची गुडाट कूड सगळ्या आख्या संवसाराक बाबा भयणो अकोंड जावन आमी जिवंक पावतले. हीच कृपा आमकां सगल्यांक आयचे दिसा आनी दर दिसाक मागून घेवया. उबी रावया आनी वेळार आमचो बाबार्थ उच्चारून सगळीं बरोबर म्हणुया. सोत मानता देवा, सूर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुसणारा आनी जेसू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सगळ्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरबी समावलो, आंकवार मरेतान सोलमलो, पोस पिलाता काल ताणें कोस सुसले, ताका कुस्सा सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गात चोडलो, सूर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयतान जिबे आनी मेल्ल्यांची मुसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सोबीक, भक्तांचो एकतार, पातक्यांचें भोगसणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. जेजून ह्या संवसारांत येवन आमा सोमेस्तां खातीर कुसाचेर आपलें समर्पण करून आमची सोडवण केली. ताची देख घेवन आमी जिवंक आमची थोडी मागणी बापा मुखार घालून आमकां आदार आनी कृपा मागून घेवया. आमच्या गवळीक फुडाऱ्यांनी पवित्र मिसाचे भेटेंतल्यान स्फूर्ती, बळ आनी कृपा घेवन आपले जिवीत जेवंक आनी आपल्या हातांत आसलोले पुर्चेक मिसाची भेटेची गिरेस्तकाय सुबामपणीन वांटून मिसाचे भेटेचो मोग तांच्या काळजांनी वाडोवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. रोया बापा आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमचे विंचून काडलेले आमदार मंत्री, नगरपालिकेचो अधिकारी आनी दर एक गांवांत वावुरपी सरपंच आनी पंच आनी आपणाक दिल्लो वावर फिकिरेन करूंक आनी परजेच्या बरेपणा खातीर आसलेल्यो
सवलती सगल्यांक मेळूंक तांकां जबाबदारेचे कोर म्हूण देवा लागीं मागुया. दोयार बापा, दोयार बापा, आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमी मिसांत वांटो घेतली सगलीं मिसाक वेळार येवंक चितान देवाचें उतर आयकून जिवितांत ते पाडूंक आनी जेजूक शेवून आमचे भितर जेजू आकारून येवन ताचो फळ कसो आमचे जिविताचे समर्पण गरजेच्या बरेपण खातीर करूंक आनी शिकल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दोयार बापा, दोयार बापा, आमचे मागणे आयकून घे बापा. जायतीं आमची भाव भयणां पिडेक लागून व जाणटे पिरायेक लागून जायते कश्ट सोंसतात. याज्ञिकांनी तांचे सवे खेरीत हुस्को दाखोवंक आनी तांकां क्रिस्त प्रसाद वेळार दिवन तांकां जेजूची घोटाय तांच्या कश्टां आडकोडींनी मेळूंक देवा लागीं मागुया. दोयार बापा, दोयार बापा, आमचे मागणे आयकून घे बापा. थोडो वेळ उगी रावन आमची खासगी मागणी बापा मुखार आमी दवरुया. भू मोगाळ बापा, तुज्या पुतान आपल्या कुर्साच्या बलिदाना वरवीं आपली कूड आनी रगत आमची पासत भेटयली ती परब आज आमी करतना आमची ही मागणी दोयेन आयकून घे म्हूण आमी मागता. त्याच आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. समर्पिता आमची मना समर्पुया आत्मिक तयार करता काळजां आमची तयार करूया आत्मिक कारोस पेटयता आमी आमची जीण भेटोया क्रिस्ता रगत तोकून दिता पिवंक आमी आयती जावया सुरगी जेवण तयार जातलें उक्तान मारूंक लागीं सोडल्या रगत पिवून जातलें आमच्या आत्म्याक धादोस करूया. मोशा बाबा भयणीनो, हे मोचे आनी तुमचे बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागा. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आगावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, तुज्या पुताची आज्ञा पाळून ह्यो एकवटाच्यो आनी शांतीच्यो खुणा गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो आमी तुका ओपून दिता. जशें जायत्या कोण्याचो एक उंडो आनी जायत्या दाकांचो एकूच सोरो आमी करून घेता, तशेंच तीच जेजूची कूड आनी रगत घेतल्या आमा समेस्तांच्या शांतीन आनी मोगान संपूर्ण एकवट जाय सको हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोर आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाचे देवा,
सोर काडी आनी सोताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संवसार सोरोपर्यंत सोडवणीचो फोड आमकां मेळच्याक जेजून आमकां आपल्या कोश्टा मोरनाचो उगडास घडोवन दवरलो. आपल्या धर्मदुतां बरोबर निमाण्या जेवणाक बसलो तेन्ना जेजून कोत नासलोल्या मेंढऱ्यान तुका आपणाचीच भेटवणी केली. अशें तो जालो तुका मानता तसली संपूर्ण वाकणेची बोली. ह्या व्हडत्या संस्कारान तूं तुजे पोचेक पोसताय आनी तिका पवित्र करताय. हे तरेन एकेच पृथ्वीच्या सगल्या मनशा कुळाक एकाच भावार्थान तूं उजवाडायताय आनी एकाच प्रिती मोगान एकठायताय. देखून आमी तुजे कुरपेची गोडसाण चाकून पुनर्जिवन जेजू सारकी जावच्याक ह्या विचित्र जेवणांत वांटो घेवंक लागीं सरता. आनी आतां सर्गीच्या दुतां सांगाती प्रितुमेर निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Powiedz, 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 Bogorodico Sorbestwo tu. Sorgani संसार पोलाम तुझ्या वैभवान, उत्सर्गितुका सोय सोय. Sorbesporace nawi eta taka soy, उत्सर्गितुका सोय सोय. बापा कोरोस पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सो. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मुशी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोरोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां वाचत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगोटुया. Gesù melo, Gesù ci consala, Gesù non viene tolo. Gesù melo, Gesù ci consala, Gesù non viene tolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगतीत सपोती बागयोन सुसे बागयोन दमनुतान सोर काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगातात तुजी मोहीमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याची सुवरफी, त्याची सुसंगता, त्याची सुताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान, सर्वोद्वेदार बापा, सर्वोंदून आणि वैभव तुका, सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तारणेंत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां न्ही. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवा, दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेक तावन तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरनुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल, आनी तुजी कुशी परमळ तिका शांती दी, आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेतान रासूत चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्या माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेरी वस्तो जेसू दोर दिसाक ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमकां आपली कूड आनी रोगोस शेवूंक येता. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुकली आमी सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उलोवान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता, आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता, आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
सूट जाता तशेंच कोरोना कारोस ताचे रगत जावं येता दोळ्यांक हातांक जिबेक न्हय बाबार्थांक गूट सोल कोता बोल्या आनी नेण्टुबायच्या काळजा जेजूच्या पूर म्हजे कालीस तुज्या काळजा सारके तुलाबा काळजा जेजूच्या जा तूं आमचो मोग 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 कोतावीन काळजांक वार मारीच्या जा तूं मोजें तारण पवित्र काळजा जेजूच्या सुचरे आमचे कोर कोतावीन काळजांक वार मारीच्या विनोद कोर आमचे पासो पवित्र काळजा जेजूच्या हांव तुजेर पातयेतां जो कोण जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे सवें रावता आनी हांव ताचे सवें रावता प्रार्थुया बापा सासणाक तुज्या देवीक सुखांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय तो दीस पावसोर मोयपासान तुज्या भुरग्यांक एवेदी भोंवतणी एकठांय करून त्याच उतरावरत्या सुखाची सुफोड कुणां जेजूची अमोळीक कूड आनी रगत तूं आमकां दिताय दिनवाशी काळजान ह्या मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतिल्ल्या आमा सोमेस्तांक तुवें बासायलोले सासनीक आनंदाच्या जेवणाक आमकां पावय हे आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं मातशें बसून जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रोगताची परब आयज आमी मनयता आसतना तुमकां सगल्यांक आमी बरें आवडयता आनी जेजूचें मांस रगत घेवंक जरूय आमकां ह्या दिसांनी सगल्यांक सयेग ना स्पिरिच्युअल कम्युनियन करून तेच बरोबर देवाच्या उतरान आनी मिसाचे भेटेन आमी संपर्क साधना वरवीं वांटो घेवन आमचो भावार्थ जागो दवरुया आनी जेजूक आमच्या काळजान दवरुया जशें आमी जाणाव आमच्या गोंयांत कर्फ्यू एक्सटेंड केल्लो आसा 14 तारीख पासून हे मतीन दवरून आमची मिसां आसात तशींच चालू आसतली तुमी घराच रावन लायव्ह स्ट्रीम मिसान भाग घेवचो जे कोणी मिसाचे इंतेसांव दिल्ले आसा तांकां मिसाक येवपाक आमी फावो ती तयारी करतले एक चोत्राय धरची मिसां बाबतींत मास बुकिंग्स आमच्या फिरगोजकारांक पयले सुवातेर ज्या कोणाची म्हयन्याची मिसां वर्साची वो डेथ एनिवर्सरीज फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी सेकंड डेथ एनिवर्सरी वो थर्ड डेथ एनिवर्सरी तशेंच वेडिंग सिल्वर जुबली आनी गोल्डन जुबली तशेंच 21st बर्थडे ज्या कोणाची आसा तांणी तुमचे मिसां आदी फुडेंच बुकींग करून दवरचें म्हूण मागता आमच्या ऑफिसाक फोन करून तुमचो दीस आसा तो पयलोच मातसो बूक करून दवरचो कित्याक जायतीं जाणां जायतीं मिसां सोदतात आनी निमण्या वखदार मागीर बदल करपाक अवघड जाता ह्या पासत ज्या कोणाची म्हयन्याची मिसां आनी वर्साची मिसां आसात आनी वेडिंग एनिवर्सरीज 25 वर्सां 50 वर्सां आनी 21st बर्थडे उपकार करून तुमची मिसां आदी फुडेंच बूक करची सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून यात क्रिस्ताचे कुडी रोगतान उदीक आनी उदीक आमी जिवंक त्याच जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे मोड उपकार
मिसाची भेट आधा सोमरी क्रिस्ता शांती घरात सोल्या सोर्गी कृपा आमचे देवली देवा कांका आधा दिवया देवा कांका आधा दिवया सोर्गीचे उमरान भुगतान बागरी दोन्या देवाक आर्गा दिवया दिवासनेची भेटू सो